घेवचे पडले कित्याक आयज जी आमी पळयता जी परिस्थिती गोंयची आसा द क्रुशल एंड क्रिटिकल फेज दॅट गोवा इज पासिंग थ्रू हे वेदर win or lose हे अंकांनी आमी हे झूज मांडना पळय ते the battle that we are fighting whether we will win we will lose हो सवाल उठना whether Goa will win or Goa will lose हो प्रश्न आयलो आसा त्या खातीर आमी सगळे भायर आयिल्ले आसा आमचे सगळे फॅमिली बायलो स्पेशली तरणाटे तुमी पयले आसतले आयज तांचो टायम शिकपाचो आपणाचो करियर बिल्डअप करपाक ते रस्त्यार आयले कित्याक तांकांय कळून आयिल्लें आसा की तांचो फ्युचर कितें आख्खेंच गोंय विकलें जाल्यार फ्युचर जनरेशन जे आयज पासून जल्माक येवना तांचो फ्युचर कितें आयज तो गोंयांत विकले ते गुलाम जातले त्या संवसारांत येतकच आयज कसलो गव्हर्नन्स आसा कोण चलयता हो सरकार फक्त थोड्या क्रोनी कॅपिटलिस्टांनी जांणी हजाराचे हजार पयशे दिल्ले इलेक्शनाच्या टायमार आयज हे पॉलिटिशियन तांचे गुलाम जाल्ले आसा आयज तुमी पळयात की जे डिस्ट्रक्शन कॉमर्स जालें थोडी वर्सां पयलीं बीट रिजनल प्लॅन बीट TDR बीट 16B आमचे जमनी आमची शेतां आमचे दोंगर भाटां आमची रानां सगळे कन्वर्ट करून सगळे विकून गेले आमच्या गोंयकारा कडेन घडलें ना हें घेवपाक सगळ्यो ब्रोकर भरलेले आसा जितले MLA आसा आयज दे आर इनवॉल्ड आयदर इन रियल एस्टेट और मटका और ड्रग ट्रेड हे तांचे ओन MLA एकामेकाक एक्यूज करता आमकां सांगपाची गरज ना खंय पावले आमची परिस्थिती Where are the moral standards? Where are the values of governance? जाणी आमकां प्रॉमिस केल्लें आमकां निवडून हाडा आमी तुमची देखभाल करतले गांव सांबाळटले भुरग्यांचो फ्युचर आमी सांबाळटले आयज खंय आसा ते उदरगतीच्या नांवान डबल ट्रॅकिंग करता कोणाक लागून रोड एक्सपान्शन करता कोणाक लागून आमचे सो नव्यो नॅशनलायज केले ते कोणाक लागून जेन्ना आमची रिसर्च टीमीन स्टडी केली विथ फॅक्ट्स एंड फिगर्स विथ डॉक्युमेंट्स विच आर अवेलेबल आमकां कळून आयलें इट इज ओनली टू ट्रान्सपोर्ट कोल एंड हू इज ब्रिंगिंग कोल इन टू गोवा ज्या क्रोनी कॅपिटलिस्टान लोकांक जिखून येवपाक 2014 2019 जाणें हजाराचे हजार पयशे दिल्ले तो आतां म्हणटा आपणाक कोळसो हाडपाक जाय थ्रू गोवा जे कारखाने आसा कर्नाटकांत आनी महाराष्ट्रांत ताका सप्लाय करपाक तो म्हणटा ही इज अ बिझनसमॅन आनी आयज ह्या पॉलिटिशियनांनी जाणें पयशे घेतिल्ले सबका साथ सबका विकास इट इज नॉट सबका साथ सबका विकास सबका साथ अडानी का विकास चालू आसा हे 2-3 कंपनी आसा तांकां लागून आमची गोंय काबार जाल्लें आसा आमचे अग्रिकल्चर पयलेच मारून उडयले मायनिंगूय बॅन आयले कलेक्ट जाले कितले लोक अनएम्प्लॉयड उरले आयज पासून स्टार्ट जाता लोकांक फटयत आसा टुरिझम इंडस्ट्री एकूच उरल्या की लोक येता आख्ख्या संवसाराचो गोंयांत आमचे सोबीत सुंदर गोंय पळोवपाक 4.3 lakh people in Goa directly or indirectly are dependent on tourism कोणाचे हॉटेलां आसा कोणाचे शेक्स आसा टॅक्सी ड्रायव्हर आसा मोटरसायकल पायलट आसा रेंटल काराचे आसा जाता ते आपणाचें पोट चलयतात खंयचो सगळ्याक जालो जाल्यार खंयचो टुरिस्ट येतलो इवन टुरिझम विल करेक्ट पॅन्डेमिकाक लागून लॉकडावनाक लागून सगळ्याक मार पडलेलो आसा इवन जेन्ना पॅन्डेमिक लॉकडावन स्टार्ट जालें तेन्ना आमचे MLA डील सायन करपाक लागले हॉटेलांक तुजें तर नांव इन्क्लूड करपाक जाय आयसोलेशन सेंटर डिक्लेअर करपाक जाय 50% आमकां दिया तांचेच भितर झगडी तांचेच भितर ऑल दीस थिंग ऑफ कोणाक चड पयशे मेळटले पळय ते लोकांचे कोणाकूच पडोंक ना लॉकडावन म्हणून लोकांक फटयले आमकां भितर दवरले आनी गोंयकार सारके आमी मारले सरकार सांगता तांचो साथ दिलो म्हळ्यार आमकां भितर दवरलेले डिस्ट्रक्टीव प्रोजेक्ट्स जावं डबल ट्रॅकिंग जावं एक्सपान्शन ऑफ नॅशनल हायवे 400 kV लायन पावर जाय म्हण 4 वर्स पयलीं आमच्या पावर मिनिस्टरान सांगलें
40% power is surplus. 400 megawatts is surplus out of the 1000 what is coming. And आमकां आयज कळून येता the substation which is coming at Mole by destroying the wildlife sanctuary, the national park, even western Ghats जो मार लागता तो फक्त थंय जी कोलाची ट्रेन पावता तांकां एडिशनल इंजिन जाय वयर चडपाक आपल्याला केसर फक्त तांकां पावर सप्लाय करपाक आनी कांय ना. So everything is done to facilitate transportation of coal through Goa and the destruction of coal. फक्त हे डॉपिंग आणि क्रोनी कॅपिटलिस्ट आसा तांकां सांगता. सो आमी भायर सरलेले आसा गोंयच्या लोकांक एक आमी विश्वास दिवंक सोदता. जशें आमी लास्ट 3 वर्सां लोकां बरोबर रावला, तरणाट्या बरोबर रावले, आमी रावतले कंटिन्यू जातले रावपाक. आमी लोकांक सोडचे ना. ही लढाई फुडें व्हरपाक जाय, ना जाल्यार आमीच न्ही आमचे फ्युचर जनरेशन जे अजून जल्मान येवना ते पासून गुलाम जातले. हाचे बद्दल आमी फुडें तुमकां सांगपाक आमची बाय जरीना सांगता. गोयाचे हित आमच्या मनान आसा, आमच्या लोकांची उदरगत आमच्या मनान आसा. त्या खातीर ह्या सरकाराकडे ज्या ज्या वेळार तांणी वायट पावल केला, चुकीचे पावल काडला तेन्ना तांकां आमी सिद्ध करून दाखयल्ले आसा. वॉट इज द फ्युचर ऑफ गोवा? गोंयचो फुडार कितें आसा? वता थंय म्हारगाय, एक सामान्य वस्तरी. म्हज्या घरांत आतां कांदो बटाट सुद्दां हाडपाक इतली म्हारगाय वाडल्या. पेट्रोल वाडले, लायटीची बिलां वाडली. आनी एक म्हण आसा, जशें घाण्याचेर मीठ घालतात तशें ही गजाल जाली. मुखेलमंत्री म्हणटा दर एक गोंयकाराक 5,000 मेळटा म्हणून. म्हज्या गोंयच्या भावा भयणीनो, तुमकां कोणाकय केन्नाय 5,000 प्रमोद सावंतान धाडून दिल्ले आसा? म्हाका तर 5 रुपया सुद्दां आयज मेरेन पावूंक ना. हें हांव म्हणिना, पत्राचेर आयला आनी ताणें आपले विचार प्रकट केला ते सगळे मिडियाचेर आसा. हाचो पुरावो. आतां गेल्ल्या 2-2.5 वर्सान आमी इतले प्रयत्न केले, धडपड केली आनी सरकाराच्यो सगळी चुकीची पावलां कशी बरोबर करची हेंय दाखोवन दिलें, तरी कांय बदल जाल्लो ना. आतां सत्तेचे आनी विरोधी पक्षाचे हे लोक निदून पडल्यात काय, घरमेल्यात काय, तांकां कांय दिसूना. फक्त आमी तांकां जागृत करपाचे हें आमचें कार्य. तांणी आमकां सांबाळ करपाक आपल्याक निवडून दियात, बरेपण करतले म्हूण सांगिल्लें. जाल्यार संवेदनाचेर आनी गीता बायबल हाजेर सोपूतके दिल्ले हे मनीस इतले फटीचेर कशे जाले? आनी आमचेर आतां हो फक्त फटीचो आनी भ्रष्टाचाराचो पावस कित्याक घालतात काय ते? आयज गोंयांत आमी हे दुर्दशा भोगतात. आमच्यो मिनाच्यो खणी, रानां, दोंगर, न्हंयो, म्हादय आमची विकून उडयली, दिवन उडयली. म्हणजे त्या लोकांचे मानसीक परिस्थिती चड पडल्या. आनी आमी लोक न्ही, आमी मनीस न्ही, आमी जगुया नाका. आमकां उदक नासतना आमी वाऱ्यार येतले. हें काय ताजी येवजण? ह्युमॅनिटेरियन ग्राउंड्स म्हणिल्ले आसा स्वर्गेस परिकर बाबा. म्हणजे कितें? आमी बोलू आमच्या लोकांचें तुमकां पडूंक ना, कर्नाटकाचें पडलां. हय येदेंच मरे बाबा. येदे व्हडले कर्नाटकाक कांयच ना तांचे साठी सोय. आनी आमचे सगळे हे नश्ट करून हे विकून काडप. रेल्वे, जेटी, रस्ते कोणा खातीर ते? हे फक्त आपल्या खाजगी
भाडी भाव भयणी तांचे कितें तांचो तकले वयलो आसरो सुद्दां काडून तांची घरां पडली तांकां बेघर केली हे कार्य आमच्या सरकारान चलोवपाचें आतां हे धोरण तांचें कित्या खातीर म्हणजे गोंयांत गोंयकार नाका लोकशाही आसचीच ना आमचे आतां नुस्तें मारपी लोकांक त्यांचो धंदो वेवसाय कसो चलतलो आनी सगळ्यांक नोकऱ्यो दिसले म्हणटाले नोकऱ्यो आनी कामाक लावपी आमचे आतां इतले तरणाटे शिकून सर्वीस ना जावन आसा तांचे कितें क्रिमी क्रायम्स चोरयो हत्या मर्डर कजिनो ड्रग्स पेशा वेवसाय हे सगळे वाडत आसा ताचेर कांय बंदी ना ताचेर कांय आडबडी ना द शो मस्ट गो ऑन हे आमदार ही तांची उतरां हो कसलो शो अशें हे मंत्री आमकां सगळ्या गोंयकारांक पोकळून ते उशीच्या काड्या सारके आमकां सारके पिळून आमचो रस काडून उडयलो आनी सगळ्या गोंयकारांक आतां रस्त्यार हाडून सोडले कोविडान सुद्दां आतां सिद्ध केले आमचे आरोग्य खातें भलायकी खातें आमचे कितले येवजितात एक वखद मशीन ताजे तर 10 रुपया आनी 100 रुपया ताजे बिलां करून पयशे खाले गबन केले घोटाळे केले आनी आतां आमची फुडली पिळगा हाजे फारीकपण दिवपाक उरतली काय हो प्रश्न पडटा इतले गंभीर आसा आतां सगळे सिद्वासा बाकीचे दुसरे पार्टीचे सगळे आतां प्रमाणीत गोंयकार आसा ते हे सगळे पळोवन भिटून रस्त्यार आयिल्ले आसात आनी हाचेर आयज आमी कितें तरी गंभीरपणान विचार करून ताचेर कितें तरी उपाय काडपाक जाय अशें म्हाका दिसता एप्रिल 2018 जेन्ना गोंयचो आवाज अस्तित्वान येयलो सगळ्यांत पयलीं आमी जी मिटींग घेतलेली ती लोलया मैदान मडगांव घेतली त्या पयल्याच मिटिंगेक आमी खंयच्या पक्षाचे बीन आहा राजकीय पक्षाचे बीन आहा ते पळयनासतना सरसकट सगळ्यांची लिंग काडली ते मागीर भाजप असो काँग्रेस असो गोवा फॉरवर्ड असो किंवा मगो पक्ष असो हे सगळ्यांचे जे राजकारणी आसात पॉलिटिशियन्स आहा एम एल एज आहा मिनिस्टर ते आहा सगळ्यांची सरसकट आमी लिंग काडली कोल केल्ली आमी मनीस इतले व्हडले मनीस राजकारणान रुजलेले मनीस आमी सादारण मनीस खंयच्यान तरी अस्थित येता आनी हेंची सगळी दुश्कर्मां आमी काडटा आनी लोकां समोर घेता बरोबर दिसतलो आमकांय दिसलो आनी तेजी हमी तेंच्यांनी तेन्नाच रोखडेच तेंच्यांनी एक स्टेटमेंट काडलो धमकी दिली आमकां आबरू लुकसाणीच्या खटले घालतले मातसो खंय तरी दिसता मनाक दिसलो आमकांय बी मनीस तरी आसतना आमी तांकां सांगलें तुमचे कडेन जाता तें तुमी करा आमकां जें करपाक जाय तें आमी करता आमी हांगासर खंयच्या पक्षाक लागून वावरिनात आमी आमच्या गोंयाक लागून वावरता हो एक आत्मविश्वास आसा आनी दुसरी गोश्ट म्हणटा आमी सत्याच्या बाजून आसा पूण आजकाल सत्याच्या बाजून आसलेल्या लोकांची कसली दुर्दशा जाता ती आमी पळयलेली आसा ह्या फाटल्या 2.5 वर्सां भरपूर मिटिंग्यो घेतल्यो पयले मिटिंगेक जितल्या लोकांची जितल्या मिनिस्टरांची जितल्या राजकारण्यांची आमी पोरपोर केल्लेली तेच्या पेक्षा जास्त लोकांची 2.5 वर्सां मागीर आमी काडले भायर सगळी दुश्कर्मां कंप्लेनी फायल केल्यो तेंचेर फाटले घातले तेंचेर कोर्ट केसीस घातले IAS ऑफिसरांचेर सुद्दां आमी कंप्लेन फायल केल्लेली आहा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स तेजेर थंयसर दिल्लीक आतां सद्याक इन्वेस्टिगेशन चालू आहा आमकां पत्र येता की तुमची कंप्लेनीचेर इन्वेस्टिगेशन चालू जाल्लेलें आसा इतले सगळे करून ह्या 2.5 वर्सां वयर गोंयचो आवाज आमी आजून टिकलेले आसा आनी फक्त टिकलेलेच न्हू आजून पर्यंत हांकां झूज दिता व्हडलो सामान्य मनशाक कशें जमतलें हो प्रश्न सगळ्यांक पडटा तांकां आमी सांगून दिवपाक सोदता
गोंयच्या लोकांचो आशिर्वाद आसलो आनी अजुनूय आसा म्हणून आमी अजून दिसता. आनी सगळ्यांत म्हत्वाचें म्हटल्यार आमकां दिसता आनी खुबशे लोक मानताय ही आमची देवा धर्मांची भूमी. खूब जागृत देवस्थानां आहा ह्या भुमीचेर. आमचे आजे पणजे हांगासरूच येतले, हांगासरूच सोंपले. तांकां हांगाच पुजला जळयला, खंयच्याय रिलिजनाचे आसूं. पूण आमची अशी भावना आसा, तेंचे अंश आहा ह्या जमनीन, ह्या भुमीन, आनी तेच आमकां राखता, तेच आमकां बळ दिता. म्हणून आमी आजून पर्यंत हांकां सूज दिवपा सारके आसा. आनी एक गोश्ट म्हटल्यार नैसर्गीक संतुलन, नॅचरल बॅलन्स. हो निसर्गाचो पुराणीक काळा पासून प्रिंसिपल आसा. जेन्ना जेन्ना ह्या जगात पाप वाडला, त्या पाप सोंपोवपाक लागून कसल्या लोकांक तयार केल्लेले आसा देवान. ह्या नैसर्गीक संतुलनान जेन्ना ह्या राजकारणी आतां जे अंदाधुंदी करपाक लागलेले आसा, तांकां जाग्यार बसोवपाक जाय, तेंचेर कंट्रोल उरपाक जाय म्हणून आमचे असले लोक आसा आनी आमची असली संस्था आसा. पापांचो घोडो भरलेलो आहा ह्या राजकारण्यांचो, कितले म्हणून लुटतले आनी आमी तुमकां लुटून दितले अशें तुमी विचारूच कशें करूं शकता. हो आतां आमची भुमी, आमी सत्यान आसा म्हणून हो आतां धर्मयुद्ध जाल्लो आसा. आनी हो धर्मयुद्ध लडपाक लागून आमी खंयच्याय स्तरार वचपाक तयार आसा हें सांगपाक लागून आयज आमी हांगा थारतले आसा. आमी खंयच्याच राजकारण्यांक, खंयच्याच राजकीय पक्षाक तेंको दिल्लो ना किंवा आमी तेंच्या वांगडा आसा. आमी आमच्या गोंया वांगडा आसा. आमकां आमच्या गोंयचें हीत कशें बरें जातलें, कशें आमची गोंयची ही भुमी राखली गेली वयतली, आमकां तितलेंच पडलेलें आसा. आनी हे जेन्ना आमी काम करता, हे जेन्ना आमी कर्म करता, ह्या राजकारण्यांनी सद्या आपली पेस वाडयलेली आहा, स्पीड वाडयलेली आहा नाशाडी करपाची ह्या आमच्या भुमीची. आमी आतां आमचो स्तर वाडोवपाचो ठरयिल्लो आसा. तांकां ज्या जाग्याचेर जास्त भिडटले त्या जाग्याचेर आमी तेंचेर आतां काम करपाक जाय. तांकां आमी कशेंच सोडचले ना. ही आमची, हो आमचो धर्म आनी हो धर्मयुद्ध जाल्लो आसा. म्हणून आमी गोंयच्या जनतेक आनी ह्या राजकारण्यांक आयज एक वचन दिता, वी प्रॉमीस की हो लढो घेवन आमी खंयच्याय स्तरार वचपाक तयार आहा आनी आमी वयतले आमच्या गोंयाक लागून, गोंयच्या हिताक लागून. देव बरें. कोणाक कितें विचारपाचें बीन आहा जाल्यार विचारूं शकता. You've spoken about some complaints being filed at the center. Which are those complaints and against whom? मायनींग स्कॅम जाल्लो हायकोर्टाच्यान, सुप्रीम कोर्टाच्यान ऑर्डर येयलेली, तेजेर लोकायुक्तांनी ऑर्डर काडलेली आनी तितून एक IAS ऑफिसर घुसलेलो आसा. तेचेर एक्शन घेवपाक जाय म्हणून लोकायुक्तान ऑर्डर काडचे रिपोर्ट दिल्लो आसा. So there is only one complaint? ती केस आहे IAS ऑफिसर. तेजेर ह्यो लोकायुक्ताचो रिपोर्ट घेवन आमी सेंटराक, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्साक त्याची कंप्लेन धाडटा. तेजे कडल्यान आमकां कन्फर्मेशनाक लागून लेटर येयलें मागीर, तेचो आमी रिप्लाय केला आनी तेजेर एक्शन घेतलें म्हणून आमकां तेंच्यांनी प्रॉमिसूय केलें. There have been speculations that you all will be entering politics. Is that true? गोंयचें राजकारण सद्याक इतलें घाणावलेलें आसा पळय, आनी घाणावपाक कारणूय आसा. अशें म्हणटात की कमळ खंय चिखलानूच करता म्हणून हांकां अख्ख्या गोंयांत घाण करून घेवपाचें आसा.
आमी हे सांगपाक सोदता की हे चिखलानूच न्हू, ह्या राजकारणांत न्हू, आमी मशनान सुद्दां वचून हे धर्मयुद्ध लडपाक तयार आहा. Sir, confirm. क्रिकेटर वांगडा खेळटा ते क्रिकेटरूच आसतात न्हू. No, the question No, is clear. yeah, Be be हांवें precise. क्लियरलीच सांगलें. No, you have to be आमी precise. पॉलिटिशियन Yeah. वांगडा जेन्ना झूज दिता तर आमी पॉलिटिशियन पयलीं पासून कशें जायना, आतांच वचपाक जाय अशें कित्याक दिसता. आमी पयलीं पासून पॉलिटिक्सान झूज दीत आहा न्हू, म्हणून तो सांगलें क्रिकेटरा वांगडा खेळटा ते क्रिकेटरूच आसता. आमी No, you just reply yes or no. I'm kind of, As a don't part- make us आमी go पयलीं round and पासून round. पॉलिटिक्सान आसा, पयलीं पासून. म्हणून तर आमी राजकारण्यांचेर पयलीं हात घातलो, कित्याक हेच लोक असल्यो असल्यो पॉलिसीज काडटा जितून गोंय कशें सोंपतलें. तेंचे ऑब्जेक्टीव ते पॉलिसींचे ते आसता न्हू. रिजनल प्लॅन घेयात, 16 बी घेयात, हितून गोंयचें कितें बरें जाल्लेलें आसा. म्हणून तर आमी असल्या लोकांकूच हात घातले. आनी जेन्ना असल्या लोकांक हात घालता आमी पॉलिटिशियन जातात.